Rosha da 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 da. Shido lo korotto la bara 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 bara. Oh lo korosho do 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 do. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship your name, Lord. Ilo koro lo korosha da 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 da. Shilo bara 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 bara. Thank you, Jesus. Praise your name. Praise your name, O Lord. Ilo korosho do 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 do. Tila bara 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 bara. Oh lo korosha da 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 da. Kilo gorotti andal ragadala bara 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 bara. Oh lo rosho do 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 do. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गान जेसु ग्लब जेसु महिमा जेसु आराधन जेसु hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Father. हर गान जेसु hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory, Jesus. Glory, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. मगला भावांनो आणि बहिणींनो, आयच्या या संजेच्या मागण्याविषयी तुमकां आमी येवकार मागता आनीक आमी ही मागण्याची जमत आमी सुरू करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या आमकां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचो जेजू. बगेन मुरे देवाचे माया मोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचो जेजू. बगेन मुरे देवाचे माया मोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचो जेजू. बगेन मुरे देवाचे माया मोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Praise Jesus. you, Jesus. Hallelujah. 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 आम्ही एक गरीबर स्तुती आराधन करूया आणि अर्घान दिवया कित्याक सुमी जावन आसा देव सगळ्या पृथ्वेचो. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. देवाचे उतार म्हणटा कीर्तन 105 हालेलुया. सुरेस्पराक अर्घान दिया, ताचें नांव उलो मारा, पर्जामध्ये ताची कृत्यां प्रगट करा, ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची असर्यां वर्णया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा. सुरेस्पराक सुत्तेल्याची काळजां उल्हासूं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची काळजां आमी जेन्ना सुरेस्पराक सोदता, सोम्याक आमी सोदता, ते जाल्यार ती संतोशान भरतली, ती उर्बेन भरतली, ती सक्तेन भरतली. सकत दिवची आमकां जेवणान न्ही. देवाचे उतार जेजू आमकां वर्ते मापान क्लियर करून शिकोवन दिता. उंड्यान मनीस जियेना, बगार उंडोय जाय आमकां जियोंक, जेवाणी जाय आमकां जियोंक, बगार देवा जावन भायर सरता ते हर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. हालेलुया. तर ह्या सक्तेक आमी देवाच्या सकत आमी आमचे थंय भितर येवंक आमी सोडूंक जाय. देखून आमी आमचे दोळे आमी बंद करया, काळजाचे दोळे आमी उगडया आनी हे पवित्रत्म्या ये सोम्या जेजू ये, आमचे मध्ये ये, तुजी सकत आमचे मध्ये देवून येवन दी. आमच्या घराण्यांत, आमच्या घरा, आमी आसच्या जाग्यार, आमच्या कामाच्या वेळार, हर एका तुमच्या कामांनी आनी तूं खंय आसाय, तूं खंय थावन आयकून आसाय, जावं पुरो तुज्या ऑफिसांत आसाय, जावं पुरो तुजें काम जावन तूं भायर येत आसाय, जावं पुरो तूं घरा आसाय, ह्या वेळार हे मागणें तूं मागण्या सुवे सांगाता मेळटना सोमी जेजू तुजें काळीज पळयता, तुजो पवित्र तुजो आत्म पळयता. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Eka kaळजान एका मनान आमी सुम्याक आमी अर्घान दिवया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अर्घान जेजू, हगलाप जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, Worship your name, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Hallelujah. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, Praise God. ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓಹೋ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. Praise the Lord. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು,
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓಹೋ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಶಬಬ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  Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Glory, Jesus. Hallelujah. Thank you. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು, ಹೌದು, ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು, ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎದೆಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. 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 देवाचे उतार म्हणताना मागारांक पत्र 11वा अध्याय 30 आणि 6 वळ सर वस्तू ताचे तावनारम जातात, सोम्या तावनारम जातात, ताचे मरिफात आणि ताचे खातीर शेवट जोडतात. Praise the Lord. Hallelujah. ताका जावं महिमा सदा आणि सर्वदा. ताचे खातीर त्यो शेवट जोडतात, ताचे मरिफात आराम जातात. हालेलुया. देवाचे उदार म्हणटा शब्दा वरवीं हर एक घडलें, हर एक वस्तूचे रसन जालें म्हणून देवाचे उदार सांगता. उतरा वरवीं सकट जालें, उतराक जावन आसलो जीव, तो उतार जावन पडलें जेजू आनी जेजू मुखांतर जेजू जावन तें उतार या संसाराक आयलें. हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाक महिमा जावं दी म्हणून हर एक तुवें करच्या कामांनी जेन्ना देवाची सकत देवून येता, देव तुका कुमो करता, अजापा घडटात, केदार अद्भुत घडटात, देवाक महिमा जातात. भावना आनी भयणीनो, तुजे ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जावंक पुरो, पूण ताचे वरवीं चड देवाक महिमा जातात. हालेलुया. तुका जाल्लें अद्भुत पळयतलो, तुका जाल्लें बरेपण पळयतलो, अनुभवाक ती सुम्याक थंय धांवून येता. हालेलुया, हालेलुया. तो तें पळयतलो आनी सुम्याक थंय धांवून ती ओडणी येतली ताका. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. मोग करनात, तो मोग सुम्याचो तुजे जिणेंत जेन्ना तो दिसून येता, हेरांक तो सुम्या थंय ओडून हाडटा. हालेलुया. आज देखून आमी आमकांच आमचे जिणेचे सर्व वस्तू आमी सुम्याक समर्पण दिवंक जाय. जो अद्भुत तें घडूंक जाय आमच्या जिणेंत, अजाप आमच्या जिणेंत घडूंक जाय, बरेपण आमच्या जिणेंत जावंक जाय, समाधान आमच्या जिणेंत येवंक जाय, आनी तें तो उल्हास, ती सकत, तें बरेपण आमचें थावन चड जावन तें उमटोन हेरांक वचूंक जाय. तो मोग हेरांक तो पासारूंक जाय. त्या खातीर आमी देवाची सकत मागया. आमचेच भितर तो देवाची सकत ती बरोवंक ना जाल्यार ती हेरांक कशी येची, ती हेरांक कशी ती वळोवन येची, हेरांक कशी देवा ती ओडून हाडची. हालेलुया. आज तुका तुजो समर्पण दी, तुजें काम तूं समर्पण दी, तुजें
तुझे दुःख तो समर्पण दे, तुझे टेन्शन तो समर्पण दे, तुझे कुटुंब तो समर्पण दे आणि स्वामी मोग तो वाळून येऊ दे म्हणून आज तू मागण्या कर. हालेलुया. रूबा बाबा 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 शंदरा बा. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಸಮ ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು, ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ. ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವಾಲಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವಾಲಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ,
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಇದೇ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು 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 Come Holy Spirit, come Holy Spirit. ಯೇಸುವೇ ಬಂದಿದೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ 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 ಬಲ 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 ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ 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 ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓಹೋ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓಹೋ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಸ್ತುತಿಸು ಆರಾಧಿಸು ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸು स्तुति आराधने 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 हालेलुया 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 ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವು ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Thank you, Father. It has been knocked in the name of Jesus Christ. We bound right now. ದೇವ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವ ಅಗ್ನಿಯು ಆ ಅಭಿಷೇಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. मोठा कडे मस्त दूख आसले एक लाख मस्त दूख येऊन कर तेदार येऊन कर आसतली जेसू आपूण आतां ह्या वेळार संपूर्ण भलायकी दिते आसा तुका आनी ह्या वेळार तुका संपूर्ण सुटका मेळटी आसा आनी कोणाक एक लाख मस्त बंदड बोगतली ब्रिदींग डिफिकल्टी म्हणल्यार बरें दिसतलें पूण ह्या वेळार तुका संपूर्ण सुटका मेळटी आसा आनी एक लाख गोमटी दूख आसली मस्त फाटली एका कुशीन गोमटी एका कुशीन मात्र आसली ती आतां संपूर्ण रितीन जेसू भलायकी दिते आसा तुम्ही क्लेम करा आनी तुम्ही चेक करून घ्या आणि तुमकां जर तर संपूर्ण भलायकी मेळ्ळ्यार तुम्ही टेस्टिफाय करियेत टेस्टिमनी दिवयेत. हालेलुया थँक यू जीसस. सद्या दितेत आमी सोम्याची सकत आमी आपणावन घेवया सोम्याची भलायकी दिवची सकत गुण करचे सकत ह्या वेळार तुमचे थंय तुमचे जिणयेंत तुमचे भितर ती वाळून आसा तुमच्या घरांनी ते वाळून आसा तुम्ही जेदना हें मागणें सांगाता मेळून आसा थंय ती वाळून आसा ती सकत ती तशीच सोडची ना. हालेलुया पवित्र आत्म्याची सकत जेदना वाळून आसा देर विल बी अ चेंज. हालेलुया बदलावन आजची सकत जावन आसा भलायकी दिवची सकत जावन आसा. हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू. तुका डिफीट जावन सलवून वचून सोडची सकत ती न्हय. हालेलुया तुका नाश जावंक सोडची सकत ती न्हय. हालेलुया बगार तुका जैते वंत करची सकत जावन आसची जेजूची सकत पवित्र आत्म्याची सकत तुजे ती वाळून आसा ह्या वेळार ती सकत ती जेदना तुजे थंय वाळून आसा त्या वेळार तूं ती आपणाय सुम्या कर गांधी स्तुती कर आणि ती स्वीकार कर ती भलायकी ती सुटका तू स्वीकार कर आणि ह्या वेळार तुका संपूर्ण
संपूर्ण भलायकी मेळटली तुगे पातयणे प्रमाणे तुका ती मेळटली. देवाचे उतार म्हणटा कितली तुका पातयणी आसा त्या प्रमाणे तुका ती देवाची सकत देवाचे रिसोर्सस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड तुका दिवंक तुका ती त्यो मेळटल्यो. हालेलुया. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವು, ದೇವರ ವರಗಳು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಷಾ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾಷಾ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हालेलुया. टंग्सचे गिफ्ट खातीर बासांचे देण्या खातीर तुमकां मागून आसात. ह्या वेळार तुमकां ते बासांचे देणे मेळटले. तुमी अर्गां दिते थोंड उगडून अर्गां दिया. हालेलुया. 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 न्हीद पडना आसतना एका कुशीन तकलीफ पडपड आसतली. ह्या वेळार एकल्यार तुका संपूर्ण तिची सिस्टर भलायकी मेळटे आसा. सो इट इज नॉट अ मेल, इट इज अ फिमेल. कोणाक एका भयणीक ही मेळटे आसा. एका कुशीन तकलीफ फडाफड येवन आसली आनी तिका समा न्हीद पडनातली. ह्या वेळार तुका मेळटे आसा ती देवाच्या शक्तीन तुका संपूर्ण भलायकी मेळटे आसा. हालेलुया. 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 शबालाबा थुरुरबा सियंदरा. एकल्याक बे आसलें, एक खंयची की एक आर्लोकी बरी एक वस्तू तूं घालना आसली. त्या वेळार तुका बे आसलें. ताचे वरवीं कितें अनाहूत जाता तागी म्हूण तुका डावट आसलो. पूण सुमेची सकत ह्या वेळार देवून आसा. आनीक ती तुका ते डावट आसा जाल्यार ती एक मिनीट तुमी बेजार करून खान घेत. मात सुमेची सकत ह्या वेळार तुज्या घरा देवून आसा आनी तुका आपणून आसा. हालेलुया. तुज्या हातांत मस्तपटी शिरांनी करंट पासयल्या बरें जाता आसता. ह्या वेळार संपूर्ण ती सुटका मेळटे आसा आनी तुका संपूर्ण गूण जाते आसा. हालेलुया. 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 आनीक पुगासान येवन आसता. मस्त पुगासान आयले बरी जाता आसा. बट ह्या वेळार तुका सुमी जेजू आपूण आसा. हालेलुया. तूं जेन्ना स्तुती करता चड आनी चड स्तुती करतना तुका संपूर्ण ती सुटका संपूर्ण जावन मेळटली. हालेलुया. आतां ती हिलींग प्रोसेस स्टार्ट जावन इतल्यांत. हालेलुया. हालेलुया. मस्त जाणां म्हणटात आमी देवाची संतोष, देवाचो समाधान, देवाची सकत कशी आपणावन काणयोची. ಹೌ ಡು ವಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು? ಇಷ್ಟು ದುಃಖಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವುಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು पण सोम्याची सकत जावन आसा. तुम्ही जोडून म्हणटात हांव हांगा संवसारांत आसा म्हणून म्हाका कांय सूख मेळना कोणना, म्हाका कांय समाधान मेळना कोणना म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. आनी मस्त आनी मस्तानाचे मतींत एक चिंताप आसा. सोम्या दिवची बरेंपण समाधान म्हळ्यार कांय मेल्या उपरांत म्हणून. हालेलुया. देवाचें राज मेल्या उपरांत मेळचें न्ही. हालेलुया. जेजून एक विशय क्लियर रितीन प्रीच केलें. तुमी जेजू एक विशयी विस्तार रितीन प्रिचींग करनात गेलो. फर्स्ट ताचे सुरवेर तावन एक विशय प्रसार करीत गेलो की ते देवाचें राज तुमचे मदें आयलां. हालेलुया. हे हो विशय जावन आसा. सुरवेर तावन तुमी गॉस्पेल्स, ऑल द 4 गॉस्पेल्स तुमी वाचलीत जाल्यार तो विशय सोमी जेजू सांगून येता. देवाचें राज तुजे थंय आयलां. देवाचें राज तुजे थंय आयलां. देखून वॉट यू हॅव टू डू? रिपेंट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर देवाचें राज कितें हाडून येता? देवाचें राज बरेंपण हाडून येता. पूण तें संवसारी बरेंपण न्ही. संवसारी बरेंपण तुका तें घडटा. हालेलुया. भलायकी तुका मेळटा, संवसाराचें समाधान तुका मेळटा. पूण ते संवसारी विशयांनी जावचें न्ही. हालेलुया. ते संवसारांत थावन येवचें न्ही. ते सर्गितान येवची सूख सर्गितान येवचें, संतोष सर्गितान येवची, भलायकी सर्गितान येवची, बरेंपण. हालेलुया. तें बरेंपण तुका जेन्ना तें मेळोंक जाय तुवें यू हॅव टू गेट connected to the Holy Spirit. Hallelujah. देखून ते आत्मीक जावन आसा. देवाचे उतार जुआंच्या वांजेलांत 3रो अध्याय म्हणटा 6वी ओळ. रक्तमासांतल्यान जल्माता ते रक्तमासस, आत्म्यांतल्यान जल्माता ते आत्मीक स्वरुपाचें. हालेलुया. ते आत्मीक स्वरुपाचें समाधान, आत्मीक स्वरुपाची भलायकी, आत्मीक स्वरुपाचें संतोष तो आमी आपणावंक जाय. ताका देवाची सकत, आत्मीक सकत जाय. हालेलुया. संवसाराक आमी पळयल्यार तें मेळना. हालेलुया. देखून ही आत्मीक सकत आमी आपणावंक स्तुती करया. हालेलुया. एक घडी बोर आमी दोळे दांपून आमी अर्गां स्तुती व्हडा थळ्यान अर्गां स्तुती करया. हालेलुया. 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 ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಕ್ಷಣ. हर एकल्याक आमकां समर्पण दिता सुम्या. हर एकल्याक आमी आमकां समर्पण दिता. आमचें कुटुंब तुका समर्पण दिता. हर एक बेजारे, हर एक तुका समर्पण दिता सुम्या. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ.
ನನ್ನ कुटुंबाದಲ್ಲಿ बजी स्वामी आमच्या काळजात दे स्वामी आमच्या कुटुंबात तू ये आमच्या भलायकेन तू ये आमच्या रिलेशनशिपात आमच्या कुटुंबाच्या जीवितांत तू ये आमच्या भुरग्यांमध्ये तू ये स्वामी ये पवित्रज्ञ ये येशूने जेसुया हालेलुया 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 ಯೆಹೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯೆಹೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ 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 ಯೆಹೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿನ ನಡೆವಗಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ ನೀ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿನ ನಡೆವಗಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ ನೀ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವೆ ನೀ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವೆ ನೀ ಯೆಹೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯೆಹೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Glory, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Give us direction, Lord. ಮುನ್ನಡೆಸು. He is the one who leads us to green pastures. Let us ask him to lead us to green pastures. ताका आमकां डायरेक्शन दिवंक आमी मागया. मस्त बडी आमी मस्त जाणांचे डायरेक्शन मागता. हेरांचे बरे सांगात मागता. हेरांचे डायरेक्शन आमी विचारता. आनी आमी सोम्या कडेन वता. मस्त बडी आमी बियेतना आमकां कितें करता आमी समजनातल्या वेळार आमी आमचेच डिसिजन काडून घेता. म्हणून ह्या वेळार आमी सोम्याक समर्पण दिया. ज्यो संगती आमकां समजना ज्यो संगती आमी डिसिजन काडूंक जाय आमी ह्या वेळार सोम्याक समर्पण दिवया. ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲು ನಾ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನಿರುವಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲು ನಾ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನಿರುವಿ ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ಕೋಲಿನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಎಂದು ನೀ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಿ ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ಕೋಲಿನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಎಂದು ನೀ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಿ ಯೆಹೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯೆಹೋವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ
ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೇನು. ಯೆಹೋವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧಿಸು, ಆರಾಧಿಸು, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ. Touch them, Lord, touch them and heal them, anoint them right now. Yesu, 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 Hallelujah, Yesu, 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 Yesu. Hallelujah. ಶಕ್ತಿದಾಯಕ, 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 ಶಕ್ತಿದಾಯಕ. ಯೇಸು, 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 ಯೇಸು. ಯೇಸು, 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 ಯೇಸು. ಶಕ್ತಿದಾಯಕ, 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 ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ, every dose of blessing, the name of the mighty name of Jesus Christ, every dose of blessing. ಶಕ್ತಿದಾಯಕ, 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 ಶಕ್ತಿದಾಯಕ. ಯೇಸು, 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 ಯೇಸು. ಹಲಬಬಬಬ. ಯೇಸು, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು, 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 ಯೇಸು. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let them be anointed. ಶಕ್ತಿದಾಯಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ, ಶಕ್ತಿದಾಯಕ, ಶಕ್ತಿದಾಯಕ. ಯೇಸು, ಯೇಸು,
ಯೇಸು ದೇವಾಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಲಿಸಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಆತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಲಿಸಿರಿ ತುಂಬಾ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. तुमच्या कुटुंबात तुमच्या जाग्यार तुमच्या कामाकडे तुम्ही सगळं देवण येते तसा वस्तू सगळं दुष्ट काय कामा सर्व उस्मान येते तसा देवाचे सगळं योगची देवण योगची अंफळून असा हालेलुया. God's anointing is descending, power is descending. Amen, amen. मुसनागाज भलायकी मिळते असा मुसनागाज देव सुमीचे सापुटते असा उदा बरं एकल्या कोणाकी एकल्या मस्त टेन्शन असले बर्डन असले तकलेवर मस्त टेन्शन असले बरे असं संपूर्ण तुका सुटका मिळते असा संपूर्ण तुझी मोत फ्री जाते असा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अनेकल्या कोणा एकल्या हात फोल्ड करून जायनातलो या हात लिफ्ट करून जायनातलो फोल्ड फ्रोझन शोल्डर्स असले जॉइंट नो दुख असले इथे क्षण येसू ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಕ ಗುಣ जाते तसा संपूर्ण ರೀತಿಯಿಂದ ತುಕ ಬಲಾಕಿ मिळते असा receive the grace, receive the anointing. ಯೇಸು 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 in the name of Jesus. ಯೇಸು 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 in the name of Jesus Christ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ receive it in the name of Jesus Christ. Receive the deliverance, receive the healing, receive the touch of the Lord in the name of Jesus. Let there be a deliverance right now, let there be a healing in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. ಯೇಸು 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 ದಾಯಕ ಶಕ್ತಿದಾಯಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ ಯೇಸು 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 ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ hala 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 ಬನ್ನಿರಿ diandara 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 ಯೇಸು thank you Father, thank you Jesus, glory Lord, thank you Lord, thank you Lord. माझ्या डोळ्यांची दिष्ट बरेपण जाते तसा डोळ्यांच्या दिष्टीचे बरेपण जाते तसा डोळ्यांची मस्त काळो घेते असा तो तो संपूर्ण रीतीने भलायकी मिळते असा ती दिष्ट इम्प्रूव्ह जाते तसा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. अनेक कोणा किडनी इश्यूज असले किडनी स्टोन असले इन्फेक्शन असले संपूर्ण रीतीने तुम्ही तुका गुण करते असा तुम्ही गो यू कॅन गो टू द डॉक्टर अँड चेक इट राईट नाव द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. तुका बरेपण बघल्यार तुम्ही डॉक्टराकडे वचून चेकअप करेत आणि तुम्ही त्याचे विषय समजून खान घेवेत. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू Father, thank you Lord, thank you Jesus. Hura bala 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 ba shandara bala ba. Thank you. Receive the grace, receive the Yesu 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 Yesu. देवाची पवित्र म्हणजे सकत सर आणि सर तुझ्या जिणेन भरते असा. God is anointing you right now. कितें तुवें देवाची सकत तुवें मागूंक जाय जाल्यार receive it. मागी आता पवित्र म्हणजे सकत मागून खान घ्या. ओ शाला बला 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 देण्यांगाचेर मागून खान घ्या. देण्यांचो दातार पवित्रत्व जावन आसा. देण्याच्या दातारा कृपे सागोरा दातारा कृपे सागोरा पवित्रत्याये 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 दातरा कृपेचा सागोरा देण्याचा दातरा कृपे सागोरा देण्याचा दातरा कृपे सागोरा देण्याचा दातरा कृपे सागोरा
पवित्रत्म्याये Thank you, Lord. Thank you, Lord. आराधन करता तुका आराधन करता तुका Thank you, Lord. आराधन करता तुका Joint त्याच्यामध्ये दुःख असतली जॉईंट खंयचें एक जॉईंट जावंक पुरो नी जॉईंट खंयचें एक जॉईंट ऑलमोस्ट दूख आसली सावंड येवन आसलो या दूख आसली ती फोल्ड करतना दूख येवन आसली खरखर जावन नासले पूण ह्या वेळार तुका संपूर्ण भलायकी येवंक ती सुरू जात आसा देर विल बी पेन विल स्टार्ट रिड्युसिंग कमिंग डेज थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस बस फात्येन माग ह्या वेळार या बोन्साचे शक्ती खातीर गुण जावचे खातीर संपूर्ण रितीन माग ते बरेपण जावचे स्टार्ट जाला आहा the healing process is started hallelujah आराधने आराधने ओ आराधने आराधने आत्मने आराधने ओ आराधने 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 येशुवे येशुवे आराधने येशुवे आराधने 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 येशुवे आराधने येशुवे आराधने Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Papa Shandara Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. 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 Hira babara kalavra daga shandara bara karabalara kalavra daga Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Glory, 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 Jesus, Jesus. Hira babara kalavra Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आयच्या दिसा देवाचें उतार आमी नियाळ करया. आज देवाचें उतार आमी काडलां मार्काचो वांजेल 6 अध्याय 1 ते 6 वाक्य. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 1 to 6. जेजू तांचो भायर सरन आपल्या शिष्यां सांगता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. साबताचो दीस आसत तो सिनोगोगांत शिकोवंक लागलो. ताचें शिकोवन आयकले साबार जण अजाप जावन म्हणाले हें सगळें हाका खंयचें आयलें हाका दिल्या ती जानवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडटात तें कशें. हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय, जाकबाचो जुजेचो जुदाचो आनी सिमावचो हो भाव न्हय आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजार आसात न्हय. अशें ताचे विशयांत कितें म्हणचे चिंतूंक ते घुसपडले. तबळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान सुकाणा म्हूण आपल्या स्वंत गांवांत आनी स्वंत घरांत आनी आपल्या स्वंत सैऱ्यां धैर्यामध्ये तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्ये थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आज आमी ह्या नियाळ करचे जेजू आपल्या स्वंत गांवाक गेल्ल्या वेळार ताका कसली पुरा निराकारणी मेळ्ळी. काल म्हणटा ताका सांगले आज खंडीत जावन तो कितलो काळथो जालो, त्या लोकां मदें तो कितलो काळथो जालो आनी कितलो तो बळो जालो आनी कित्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो हें सगळें ह्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आपली सारकी वळख आमकां दिवच्या खातीर. ताची खरी वळख, बापाची खरी वळख, बापाचो खरो मोग आनी तो ह्या संवसाराक कित्या खातीर आयिल्लो
उद्देश कितें म्हणून सगळे समजून घेवंक आनी हेरांक आमकां सगळ्या संवसाराक तो परगट करूंक म्हणून आयिल्लो. कोलोसेकाराच्या पत्रांत आमकां वाचल्यार 3रो अध्याय 10वें वाक्य सांगता. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 10 आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा. पळया, जेजू ताची खुद्द वळख आमकां दिवन ताच्या सारक्याक आमकां हाडटा. आमच्या सारकें जावंक पुरो आमी प्रतिरूप देवाचेंच, देवाच्या सारक्या स्वरुपाचें म्हाका आनी तुका रचलां. पूण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक म्हळ्यार पाताक तितलें संवसारांत चडिल्लें आनी भिरांकूळ लोक पातकांत बुडोवन आसलो आनी लोक नासाच्या वाटेन येतालो. हर एक आत्मे सर्गींच्या राजाक वेच्या बदलाक यमकडाच्या फेस्तेक वेताले आनी त्या आत्म्यांक बचाव करूंक म्हणून आपल्या पुताक त्या संवसारी धाडलो. आनी देवाचें उतर सांगता, देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. ताचेर पातयल्ल्यांक कोणांत नास जावच्याक न्हय, बगार सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर. देखून हे उतार अशें सांगता कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 10वें वाक्य, आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा. म्हळ्यार आमकां जेजू आपली वळख दिवन ताच्या सारक्याक आमकां हाडटा. ताचे बरी आमकां करता, ताचे बरी आमी मिसांव करूंक, ताचे बरी आमी जावंक तो आमकां ताच्या सारक्याक हाडटा. आनी पर्यांत देव आमचो रचणार कळनासतना आमकां नवी करीत आसा. सर्वेस्पोर देव आमचो रचणार, म्हजो आनी तुजो रचणार आमकां कळनासतना तो नवी करीत आसा. म्हळ्यार हर एका दिसा आमचें जिवीत नवें करते आसा. एक नवे संगती आमकां अर्थ करून समजूंची कृपा दिता. एक नवे संगती आमच्या मागण्यांत आमकां मुखार वचूंक दिता. एक संगती देवाच्या उतराची समजूनी आमकां सडीत मापान दिता. देखून देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय म्हणून सांगता. देवाचें उतर आमी कितलें वाचल्यार जोशुआ प्रवाद्या तितलें सांगलें. ताणें जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 पयलो अध्याय 8व्या वाक्यांत, हे नियमशास्त्राचें पुस्तक ज्या वंटाचेर दवर, दीस आनी रात म्हणले बरी ताचें ध्यान कर, तेन्ना तुज्या सोर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत मेळटलें म्हणून. देखून आमकां संवसारांत जैत मेळचें जाल्यार, आमकां ह्या संवसारांत आमकां सोडवण मेळचें जाल्यार, वायटांतल्यान सुटका मेळचें जाल्यार, वायट सवयेंतल्यान सुटका मेळचें जाल्यार आमी जेजूचेर विश्वास दवरिचे आनी जेजू बरी नवें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करीचे म्हणून सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पळया, लुकाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत 18व्या वाक्यांत, लूक चॅप्टर 18 वर्स 18 एक फावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें गरज जाय? एका अधिकार येवन जेजूच्या सर्सीन येवन म्हणटा, हांवें सासणीक जिवीत म्हाका मेळचें जाल्यार हांवें कितें गरजेचें म्हणून. देखून सर्व रितीचे आमकां आज खंडीत जावन आमकां ह्या संवसारी एक सासणीक जिवीत जाय. आमकां हे संवसाराचे पयन काबार दसत देवा सांगत आमकां जिवंक जाय. देवा सांगत आमचें जिवीत करसूंक जाय, मुखलें जिवीत, आनी देवाचो मोग अनुभव करूंक जाय, आनी सर्गीच्या राजाचें वैभव आमकां पळोवंक जाय, आनी जेजू सांगत आमकां रावोंक जाय म्हणून एक उद्देश आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी आसा. हर एकल्याच्या काळजांत आसा खंडीत जावन. देखून आमी कितें गरज जाय? आमी त्या अधिकाऱ्यां बरी एकल्यान सवाल केल्ले बरी, बऱ्या मेस्त्री, कित्याक जेजूक पळया 19व्या वाक्य मुखार सांगता. लुकाचो वांजेल 18व्या अध्यायांत 19व्या मुखार जेजू अशें ताका जाप दिता, तूं म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो एकलोच सर्वेस्पोर देव मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर ताणें अशें म्हणचें जाल्यार ताचें कितलें खालतेपण पळया, ताचें कितलें तें उदारपण पळया, ताचें कितलें तें भोळेपण पळया. तो नीज जावन पवित्र, ताचें थंय कसलें तें पातक नातिल्लें, ह्या पातकाचें कत सयत ताचें तें नातिल्लें, नितळ आनी निर्मळ पवित्र तो जाल्यार ताका बरो म्हणल्या खातीर तो कितें म्हणटा? बाप एकलोच बरो म्हणून. पूण तितलें खालतेपण, तितलें तें थगसून सलसो ताचें तें शगून जेजू थंय आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवाची कृपा आनी काकूळट आमी मागल्यार खंडीत एक फावटी अशेंत पळया आमकां ती मेळटा. जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपदेश खंयचे जानाय आनी पुरा उपदेशांची पट्टीत सांगता जेजू ताका. आनी तो म्हणटाय, सगळें हांव पाळन आयला, तर तूं सर्गीच्या राजाक चड पयस नाय. देखून उपदेश आमी पाळचे. उपदेश देवान आमकां दिल्ले ते 10 जावंक पूण जेजून आमकां ते
तिनंत उपादेशांनी ह्या दोनूंत उपादेशांनी कंप्लीट केल्यात. पयलो उपादेश एका निसा देवाक आराधन करूंक, एका निसा मोग करूंक. दुसरो उपादेश तुजो केल्ले बरे तुज्या पेला सोय करूंक. आनी ते सगळे पयलो एक उपादेश जेजून दिल्लो एक उपादेश देवान दिल्या 3 उपादेशांक आनी उरलेले 7 सगळे उपादेश मुरले 7 उपादेश जे देवान दिलेल्या त्या जेजून दिलेल्या दुसऱ्या उपदेशा सारखे. पहिले 3 एका उपदेशाक आणि मागीरचे 7 आणि एका उपदेशाक सगळे ताळ पडतात. मगच्या भावा आणि बहिणी देखून आमकां सांगता जुवांचे पत्र पयलो अध्याय पहिले पत्र 3रो अध्याय 5 ta 9 आमी मुखार वाचल्यार 1 John chapter 3 verse 5 पातकांक काण उडोवच्या खातीर क्रिस्त आयिल्लो पातकांक काण उडोवच्या खातीर म्हणून तुम्ही जाणात. ताचे ते कसलेंत पाताक नातले जाल्यार तो एक पाताक नातलो मनीस जाल्यार ह्या संवसारांत देवाचे प्रतिरूप तो जावन आयिल्लो देवूच तो. आणि तोच सांगता आपल्या बापाक महिमा दिता आणि तो ताकाच कालतो करता. जर पाताक नातले म्हणून क्लियर सांगता. जुवांचे पहिले पत्र 3रो अध्याय 5वें वाक्य पातकांक कान उडोवच्या खातीर क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो म्हणून तुम्ही जाणात. ताचे ते कसलेंत पाताक नातले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर जेजू ते कसलेंत पाताक नासले. आणि फिलिपिकरांक बरयले पत्र सांगता 2रो अध्याय 6वें वाक्य फिलिपिकरांक बरयले पत्र 2रो अध्याय 6वें वाक्य सैमान तो देव तरी त्या समसंपणाक तो लुब्धून रावलो ना. सैमान तो देव जावन आसलो जाल्यार त्या समसंपण लुब्धून रावो ना. आणि तो या संवसारी आपल्या मनशापण घेवन या संवसारी आयिल्लो आमची आणि तुझी सगळ्यांची सोडवण करूंक, ताची वळख आमकां दिवंक आणि ताच्या सारक्याचे आमकां करूंक. कित्याक आमी ह्या पातकाद्वारी वायटाद्वारी ह्या संवसाराच्या आकाक्षे पडून कुडीच्या वडण्यांक पडून आमचे स्वरूप आमी होगडायल्ले. परत आमकां त्या पातकांतून मेकळे करून आमकां आमच्या स्वरूपाक न्ही पूण जेजू ताच्याच स्वरूपाक आमकां हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना आमी पाताक करता आमचे स्वरूप होगडायता. देवाचें स्वरूप आमचे तावन चलता. आमी ह्या संवसाराच्या स्वरूपांत जियेता. कितलो लोक आज मगच्या भावा आणि बहिणी ह्या संवसारी स्वरूपांत देवन जीवन आसात. देखून आज देवाचे उतर जायत्या मापान परगट जाते आसा. मिडियाद्वारे जायते परगट करीत येता. कोणाक देवाचे उतार मेळना म्हण सांगूंक साधत ना. हर एकल्याच्या भाशेन देवाचे उतार आज मेळटा. आणि खंडीत जावन हाचे वरवीं कितें बघता आमकां सर्गींच्या आमकां नागरीक करता सर्वेस्पर देव आणि ताच्या स्वरूपाक हाडता. या कुडीच्या वडण्यातून आमकां मेकळे करता. संवसारी वडण्यातून आमकां मेकळे करता आणि संवसाराच्या आशा आकांक्षेतून मेकळे करता. देवा सांगता जिवंक आमकां कृपा दिता. देवाच्या सांगता जिवंक आमकां ती खाखुलता आमकां लाभयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवांचे पयलें पत्र 3रो अध्याय 6वें वाक्य सांगता 1 John chapter 3 verse 6 ताचे सवय जियेतलो कोणूच फाता करिना. कोण जेजू सांगता जियेता जेजू सांगत जेजूक आपले जिवीत समर्पण कर दिला तो मनीस बिलकुल पाताक करिना. आणि जो कोण पाताक करता तो जेजू सांगता जियेना. एका पावलेचे 2 खुशी असले बरी हे उतार आमकां पळया. ताचे सवय जियेतलो कोणूच पाताक करिना. कोण जेजू सांगता संपूर्णतेन आसा तो पाताक करिना. पाताक पळोवन पळापळ घेता. पातकाचे समय सुकयता तो. आणि पातकां म्हळ्यार आमकां येवच्यो थाळण्यो आमच्या कुडी विरोध येतात जावंक पुरो पूण त्यो जैत व्हरच्यो तसल्योच थाळण्यो आमकां ताचे वयर जैत वर येत आमकां. कित्याक देवाचें उतर सांगता तुमकां तांकां ना तितली या ताचे वयर जैत व्हरूंक तांकां ना तितली खंयचीच ताळणी देव तुका येवंक सोडिना. एकेदाड ताळणी आयल्यार ताचे तावन तुका भायर येवंक वाट दाखयता. तुका आयडिया दिता कशें भायर येवचें गे म्हणून. देखून सर्वेस्पर देवाचें उतार सांगता ताचे समय जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोंकूच ना. जो कोण पाताक करता ताणें क्रिस्ताक देखोंकूच ना. पातक्याची ताची वळख ना. पातक्याक ताची वळख ना. जो कोण पाताक करता ताका जेजूची वळखूच ना. कित्याक ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका धाडला जाल्यार आमकां जेजूक संबंध जाल्लो न्ही. जेजू तावन मेकळे जाता आनी तो देवसार असो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. पळया जो कोण पाताक करता तो देवसारो. कित्याक देवसार सुरवेर तावन फातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयिल्लो ह्या संवसारी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सैतानाची हर एक कामां नाश करूंक म्हणून जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. देखून आमी पाताक आजुनूय पातकांत आसाव जाल्यार मगच्या भावा आनी भयणी त्या देवाची खरी वळख ना. जेजूची खरी वळख आमकां ना. आनी जेजूचे खरे सीस आमी न्हय. जेजूचो खरो पाटलाव आमी करिना. देखून पातकांतान मेकळे जावचे बारीक गरजे पयलेशे. आनी मुखार पाताक करनासलें जियोवचें
बारीक गरजेचे देखून आमी सांबाळून उलयता नाही सांबाळून उलयचे मस्त सांबाळून उलयचे देखून आमच्या जिवितांत थोडे मस्त संगत्यो पातका कारण जातात प्रत्येक जण आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो संवसाराच्यो बुलोवण्यो सगळे पातका कारण जातात आणि आमकां मेळची थोडे मनशां तशेंच मेळटा संवसारीत उलोवणे तांचे देवा विशयी तांकां उलोवंक गत्तू ना जेजू विशयी कांय सांगोंक गत्तू ना आणि अशे जायते जण आज पातकाक पडून आपले जिवीत सासनीक जिवीत नासाच्या वाटेर घाला देखून आज आमी मागज आहे तांच्या खातीर तांकांय हे देवाचे उतार मेळचे तांकांय ही सगळी सुवार्ता परगट जायजे आणि हर एकल्यानी बाचाव जायजे जुआंचे पयलें पत्र पयलो अध्याय 8 ते 10 वाक्य आमी वाचल्यार सांगता 1 John chapter 1 verse 8 to 10 म्हणटा आमचे तें पाताक ना म्हणून आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता आज पळया कितले वडपण असले ग्रेस्त मनीस आसात वडपण आसात राजकारणी आसात आनीक व्हडले अधिकारी आसात पुरो फटीत मारतात खंयचेय सत ना तांचे ते तुम्ही पळयतात आज कते बरो संवसारान चलता म्हणून कितें आमच्या भारत देशान चलता सगळे फडकीरपण चड चलता सताक वाट ना सताक असले सतान कोणी उलयल्यात ते खंय म्हयने जैलान गेल्यात ना जाल्यार खंय म्हणे आसात आज फादर स्टॅन स्वामी अंथोरलो पळय कितले तांणी बरी कामां केल्ली पूण कसल्या कामा खातीर बरे कामां केल्ल्या खातीर जैलांत घालो जैलांत आस्पत्रेंत घालो आनी आस्पत्रेंतय ताका कैदी कसो तो दवरलो सांकलेनी बांदून घाल्ले बरे घालो पूण आज देवाच्या राजाक तो गेलो खंडीत जावन तसले जायते निरापराधी लोक आज कसतात कित्याक व्हडपणा खातीर तांकां दग दिल्यात कित्याक म्हळ्यार कित्याक हे फडकीर म्हणटात तांचे थंय असले फडकीरपण तांचे थंय असलेले खोटेपण मेळेपण लिपोवच्या खातीर ह्यो पुरो संगती करतात आनी बरें म्हूण दाखयतात व्हडले तांकां सन्मान तांकां मुखार येताना व्हडलो सन्मान तांकां मुखले बसका पुरो आमी दिता पूण न्हीज जावन ते फावो त्या बसकेक न्हीज जावन ते नितीवंत आसात गी आपले काम बरे तरेन करतात गी असले संगती आमी इल्लो चिंतून पळयचे नियाळ करीचे म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक आमचो देखून आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी म्हणूं जाल्यार आमी आमकांच फटयता तो वळ आमचे ते सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सोर खोटेपणांतले निवारता नितळ करता प्रेज द लॉर्ड आमी पातकी म्हूण वळखूंक जाल्यार आनी पातकां आमी उसान सांगता जाल्यार आमचो नितीवंत देव आमकां सोर खोटेपणांतली नितळ करतलो आनी पाताक करूंक ना म्हूण जाल्यार आमी देवाकच फडकिरो म्हूण काडटा आमी पाताक करूं ना आमी बरी मनशां म्हूण सांगल्यार कंडे जावन आमी देवाक फडकिरो म्हूण काडटा म्हणटा फडकिरो म्हूण करता ताचें उतर आमचें तें ना जाता जो कोण देवा तें ना ताचें तें देवाचें उतर ना जो कोण नितीवंतपणान जियेना ताचें तें सत म्हणलें ना सत खंयचें देवाचें उतर ना ताच्या जिवितांत देखून आज आमी आमच्या जिवितांत आनी एक उजवाड फांकूस बरो आमच्या फाटल्या जिविताक आनी आज म्हणसर कितें आमच्या जिवितांत घडलां हाचे विशयी इल्लो नियाळ करन हाचे तावन आमी भायर येवन परत आनी एक नवी जिवीत एक रुपांतराची जिणी देवान आमकां जेजून दाखयल्लें रुपांतर जावन तशें आमची जिणी रुपांतर जायजे आनी देवाच्या हाताखाल आमी आसचे देवाच्या सावळेंत आमी रावचे प्रेज द लॉर्ड मातेवस वांजेल सांगता 7वो अध्याय 1 ते 3 वाक्यां हेरांची जडती करूंक वचनाकात ते दाळा तुमची जडती जावची ना कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसार काडूंक तुका दिसता मो तुजेच दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना कित्याक देवाचे जेजूची शिकवण पळया मगच्या भावानी भयणी हेरांची जडती करूंक वचनाकात आमकां चड जावन मागण्यांत असल्यांक इल्लीशी सडत सवय हेरांचे कितें उणेपण आसा तें इल्लें उस्तून वयर घालचें आमचें तें कित्याक आमी हेरांचें उणेपण उस्तून वयर घालचें म्हळ्यार आमचें उणेपण लिपोवच्या खातीर आमचें तें आसलेलें मेळेपण आमचें तें आसलेलें खोटेपण आमचें तें असलीं पातकां आमी लिपोवच्या खातीर हेरांचें पातकां वयर काडचीं हेरांचे उद्देश वयर काडचे हेरांचें जिवीत वयर काडचें तातूंत कितें काल मेळ्ळें आसा पळय तें मात्र तेंच्या मनशां तें बरें आसलें तें लिपोवन दवरचें ही एक व्हडली आमकां एक संवय आसा मस्त जाणां गसयली आसा मस्त जाणां हाचे तोंड आमी भायर येयचे देखून आमी हेरां कोणाच्या विशयी उलयता आसतना ताचें तें आसलेलें बरेंपण जर मगच्या भावानी भयणी सरस्पर देवान जेजून म्हजें आनी तुजें खोटेपण लेखलें जाल्यार हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत जिवंत आसल्या गे जिवंक साद आसलें गे जर देवाचें उतर सांगता न्ही किर्तनांत जर सरस्परा तूं आमचें खोटेपण लेखशी जाल्यार तुज्या मुखार रावत कोण
आम्ही जर सरस्पर देव आमच्या खोटेपण लेखले जाल्यार आम्ही देवा मुखार रावंक शकतांगे तर आम्ही हेरांचे खोटेपण कित्याक लेखचे हेरांचे खोटेपण कित्याक वरचे हेरांची पातकां कित्याक करचे तो तसो वो वसो म्हणून कित्याक उलोवचे ह्यो पुरा निंदा अपमान कित्याक करचे हेरांक हाचे तावन आमी भायर हेजे मोगाच्या भावानी भयणी देवाचे उतर आमी आयकल्यार मात्र पावना हाचे वयर आमी जैत वरजे देवाची काकुळटांनी कृपा आमी मागजे देखून हेरांची जर्ती करूंक तूं वचनाका ते दाळ तुजी जर्ती जावची ना म्हणटा जर हांव हेरांची जर्ती करिना देव म्हजी जर्ती करचो ना देखून आमी हेरांच्या विशयान उलोवन पळयतना इल्लेशी सत्राय करीजे जिबेचे बंदोबस्त म्हणून एक बरें देवाचें उतर आसा आनी एक फावटी केदार म्हणे आयकुया जिबेची बंदोबस्त म्हणून कशी जिबेची बंदोबस्त करची गी म्हणून पूण आमकां गरज कित्याक म्हळ्यार हर एक पातकां चड आनी चड जावची जिबे वरवीं देखून आमी हेरांची जर्ती करच्या पयलें आमी पळयचे आमचें उणेपण लिपोवन दवरच्या खातीर आमी हेरांचे सांग पावल कितें म्हणटा पळया थंय आमकां माथ्यू वाचो वांजेल मुखार आमी वाचल्यार 14वें वाक्या मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 14 जर तुमी हेरांक तांच्या गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्या गुन्यांव बक्षितलो देखून हेरांक आमी बक्षिचे म्हूण देवाच्या उतारांत आमकां उलय दिता कांय जावन दी कितेंय जावन दी आमी बक्षूंक शिकया मस्त कश्टांचे बक्षूंक पूण आमी खंडीत जावन बक्षितांव जाल्यार देव आमकां बक्षितलो देखून आमच्या बापा मागण्यान दिसाक सादारण 7-8 पणी तरी आमच्या बापा मागणे आमी म्हणटाव न्हय तर हर एक पाटी आमी मागता आमी बक्षी आमची पातकां बक्षी म्हणटाना हेरांची पातकां हेरांक हांवें केल्ले गुन्यांवी आमकां बक्षिताना हेरांचे गुन्यांवे बक्षी म्हणून मागता न्ही गे जर आमी हेरांक बक्षिनाव जाल्यार देव आमकां कशें बक्षितलो देखून आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरया हे हेरांचे गुन्यांव बक्षूंक हेरांचे गुन्यांव वयर काडूंक न्हय आमकां बक्षूंक देव आपणे दिता तिमोथीचें पयलें पत्र 6 वाक्य सांगता 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 9 पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले कितलो लोक आज ग्रेस्त जावंक आशेता देवा सरसीन येता जाल्यार थोडे ग्रेस्त जावच्या माट्टाक देवा सरसीन आयल्यार ग्रेस्त जावी येता म्हणून ना तशें जायना देवा सरसीन आयल्यार ग्रेस्त तुमकां करता पूण ती देवान दिल्ली ग्रेस्त काय बिलकुल तुजे तावन वचना पूण संवसारांत तावन आयिल्ली ग्रेस्त काय तुजे थंय उरना हे दोन संगती आमच्या उडासा दवरीचे देवा तावन आयिल्ली ग्रेस्त गाय ती कोणाच्यानी काडूंक जायना संवसारांत तावन आयिल्ली ग्रेस्त गाय तुजे थंय ती उरना ह्यो संगती आमच्या मतीन दरीचे देखून ग्रेस्त जावंक आशिल्ले देवा तावन पयस केल्यात ताळण्यांक सांपडल्यात पासांक सैतानाच्या पासांत रेवडून पडल्यात पिश्यां आनी लुकसाण हाडतल्या वंदोण्यांक सांपडल्यात देखून आमकां खंय ग्रेस्त जायचे आत्मीक तरान ग्रेस्त जावंक आमी आशेचे एकल्याच्या हातांत 1 करोड रुपये आसा म्हूण चिंतया म्हज्या जिवितांत एक पळयल्ली एक साक्ष हांव तुमकां दिती आसा एक मनीस ताचे कडेन ते दळ सादारण 20 वर्सां पयले ताचे कडेन 1 करोड रुपये वयर आसलो कॅश आनी ताका मस्तपणी हांवें सांगलें त्या दळा आमी प्रेयर कंडक्ट करतले रेतीर एक बरा वेतालो ताका सांगलें आमच्या प्रेयराक ये तुका हांव आपोवन व्हरतां पाटी हाडटां म्हजेच गाडयेर तुका आपोवन हाडटां पाटी हाडटां पूण आयकलो ना हांवें म्हळें आले खंय एका दाळा पिडा शिडा आयल्यार ताच्या उपरांत तुवें देवा थंय येवच्याक ती पिडा शिडा येवच्या पयलेंत देवा थंय आयल्यार बरें न्ही गे ती पिडा शिडा येना न्ही गे तो पुरो संगती सांगलो पिडा शिडा आयल्यार म्हजे कडेन आसात जायबा पयशे आसात कांय प्रॉब्लेम ना म्हणलो वगेत रावल्या मागीर आमी ताचे खातीर मागोवंक सुरू केलें मागीर कालें की ताका पिडा आयलो मस्त पिडा आयल्यो मागीर आस्पत्रेक गेलो आनी आस्पत्रेंत सादारण 2 म्हयने आसलो 2 म्हयने आसून मागीर लास्टाक ताचें डेथ जालें आनी डेथ जाताना ताचें बिल्ल करोडा वयर जाल्लें त्या आस्पत्रेंत आनी सगळो दूड खाबार जालो ताचें आनी इवन घर सयत आडव गलीचें पडलें ताचें बिल्ल फारीक करूंक तर मगच्या भावा आनी भयणी नीज गजिल्ले घडीत तुमच्या मुखार हांवें दवरलें नीज घडिल्लें घडीत हे देखून आमच्या कित्याक ग्रेस्त गायचेर आमचें जिवीत अवलंबून आसूं नजो आमची ग्रेस्त गाय एक दीस नासतली ती आमच्या खंयच्याय कामाक येवची ना पूण जाय तुमकां खंडीत जाय तुमकां कितें जाय तें दवरा पूण चडीत मापान ग्रेस्त गायच्या फाटल्यान धांवूंक वचनाकात ताच्या चड तुमी आत्मीक ग्रेस्त गाय जोन खाण घेया देवाचो संबंध जोन खाण घेया जेजू सांगता जिवंक तुमी सांगात घडया मस्त जाणां सांगतात म्हळ्यार आतां पुरा मस्त बिल्लां ते पुरा आस्पत्रेची बिल्लां पळयतना एक पाप तांची गत पाड जाता तसली परिस्थिती आसा पूण
देवा संगत आम्ही असां जाल्यार देव आमच्या संगत आसा जाल्यार आनी देवाचो आमी मोग करता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार खंडीत देव आमकां सोडून घालिना मोगाच्यान बिलकुल सोडून घालिना तशें परिस्थितीक आमकां तो सोडून घालिना आनी सर वायट जाता तो आमकां राखता आनी सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10 कोरिंथकाराचे दुसरें पत्र 12 अध्याय 7 ते 10 वाक्य म्हणटा म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयंत उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडना म्हणून म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची धूक दिल्या. मासांत रिगलेल्या खांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडना पडन म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका थापडायते आसा. हो दुस्मान म्हजे तोंड पयस सर म्हणून हांवें 3 फावटी सुम्या लागीं मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजी अस्कतकायची वडवीक हांव खुशेन सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सांव पावलो कितलें असाधारण उगडापण देवान दिल्लें. देवाच्या उतराची तांची पत्रां पळयल्यार कळटा. ती 13 पत्रां तुमी वाचल्यार कळटा. आनी तातूंत कसली आज सगळी आमची पवित्र सभा, आज आमची कातोलीक पवित्र सभा, आज आमकां इगर्ज मता ह्या पत्रांचेर अवलंबून आसा. ती पत्रां एक एक आज हर एका दिसा म्हणल्यार बरें ते वाचप आमकां मेळटा. आनी हाचे वरवीं सांव पावलोची पत्रां एक आमकां उत्तेजन दितात. पवित्र सभेक आनीक एनकरेज करतात. पवित्र सभा थिरासाने हाडटा. पवित्र सभेंत अद्भुत आनी अजपां अजुनी जातात देवाच्या उतरा प्रकार. आनी सांव पावल एंत केल्लें आनी ताच्या असाधारण ताका उगडापण देवान दिल्लें. आनी उलोवचें जाल्यार म्हणटा हांव गर्वाक पडना म्हण हर एका मनशाच्या जिवितांत मोगाच्या भावा आनी भयणी जर तूं मागण्याचे मनीस जावन आसाय, मागण्याचो मनीस जावन आसाय, खंडीत तुज्या जिवितांत कांय तरी एक पिडा आशिल्ल्या तुज्या जिवितांत आसात आनी ते जावन आसा. सांव पावलो की आसली आनी ती दूख ताणें काडीचें म्हणून कितले फावटी ताणें मागलें. 3 फावटी ताणें मागलें म्हणटा पूण जेजून सांगलें म्हजी कृपा तुका पुरो. ती दूख काडूना आमच्या जिवितांत. पळया आज आमी प्रत्येक जावन मागण्या केट्यान जावन सर्ज हिलिंगा खातीर आमी पयलें स्थान दिवचें हिलिंगा खातीर, डेलिव्हरन्सा खातीर. मगाच्या भावा आनी भयणी पयलें स्थान दिवचें देवाच्या उतराक प्रकार. देवाचें उतार आसा जाल्यार मात्र हिलिंग जाता. देवाचें उतार आसल्यार मात्र डेलिव्हरन्स जाता. देवाचें उतार नासतना मनशाक हिलिंग जायना. देवाच्या उतराचो नियाल करनासतना खंडीत डेलिव्हरन्स जायना. हर एक संगती आमकां घडटा जाल्यार देवाच्या उतरा प्रकार. मगाच्या भावा आनी भयणी जर देवाच्या उतर हांव काण घेना, देवाच्या उतरा प्रकार हांव जियेना, देवाच्या उतरा प्रकार हांव ना जाल्यार अजापान अद्भुत आशेवन कितें फायदो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर तुका आसलेली खंयच्या तराची पिडा जावं दी खंडीत जावन ती सोसूंक तुका कृपा दिता आनी तुज्या अस्कत काय देव तुजे थंय बळवंत जावन आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोरिंथकाराचे पयलें पत्र 1 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य सांगता. 1 Corinthians chapter 1 verse 31 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक. कोणी तर आपली वडवीक आपली बाडाय उलयतना तुम्ही आयकोंक वचनात की बेश्टें फुक्काटाक तुमी आयकोवचें. बेश्टें तरी तुमच्या कानांनी आयकोन तातूंत कांय जायना. त्या देखून आमी कोणाची वडवीक उलोवंक जाय. कोणाची आमची वडवीक न्हय, जेजूची वडवीक उलया. सांव पावल सांगता कोणीय उलयता जाल्यार वडवीक जेजूची वडवीक उलोवं दी. जेजू विशयांत उलोवं दी. जेजू विशयांत सांगोवन दी. जेजून केल्लेली अद्भुत तुमच्या जिवितांत सांगा. देवान केल्लें बरेंपण तुमच्या जिवितांत सांगा. तें तुमी उलया म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. कोरिंथकाराचे दुसरें पत्र 12 अध्याय 5 वाक्य सांगता. 2 Corinthians chapter 12 verse 5 येस सोम्याची बाडाय उलोवंक हांव सोदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येस सोम्याची आमी हर एकल्यान येत्त सोम्याची बाडाय उलोवंक आमी सोदीचे. आमची बाडाय न्हय, आमचें वडपण न्हय, देवान आमकां कितें केलां म्हणून देवाची बाडाय, देवाचे सोम्य, देवाच्या पुता जेजूची बाडाय आमी उलोवंक जायचे म्हूण सांगता. पूण म्हजेच विशयन जाल्यार हांव म्हज्या अस्कतकाय विशयंत शिवाय कसलेच बाडाय हांव उलयना. म्हणजे अस्कतकायचे हर एकल्या मनशाक एक अस्कतकाय आसा, एक वीक पॉयंट्स आसा. अस्कतकाय विशयंत आमी सांगना. कित्याक म्हळ्यार आमचें तें असलें बरेंपण देखून हांवें वडील सांगलें आमची अस्कतकाय धांपून दवरच्या खातीर हेरांचे वायट आमी उस्तूंक सोदता. आमची अस्कतकाय आसा हर एकल्याच्या. केदो व्हडलो तो प्रिचर जावं दी, केदो व्हडलो इंटरसेशन मागण्याचो जावं दी, आनी केन्ना प्रेसिडेंट वर्शीप करून दी, कोणी हर एकल्याच्या जिवितांत एक नाल्यार एक अस्कतकाय आसा गॅरंटी. सांव पावल सांगता म्हज्या अस्कतकायची मात्र हांव बाडाय उलयता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका अली अस्कतकाय आसा
आनी तांतू म्हाका देव कृपा दिता म्हजे तें असलें पाताक म्हजे तें असलेलें कोटेपण कितें म्हणून सांत पावल ताचे विशयी उलयता म्हजें तें एक अस्कतकाय आसा म्हणटा सांत पावल. देखून आमच्या जिवितांत एकल्यांच्या जिवितांत एक अस्कतकाय आसा. आमी ताचे वयर जैत व्हरूंक आसा आनी ती अस्कतकाय सांगच्यांत आमी लोजोवन नजो. कित्याक लोजोवचें? म्हज्या जिवितांत ती अस्कतकाय आसा, तुज्या जिवितांत ती अस्कतकाय आसा, ती अस्कतकाय आसा. देखून कसल्याचेच भाडाय उलोवंक हांव वचना. कित्याक म्हजें तें अस्कतकाय आसा. देखून हांव हेरां विशयांत कांयच उलोवंक वचना, हेरांची निंदा करूंक वचना, हेरांच्या विशयांत वायट उलोवंक वचना, हेरां विशयांत कब्र उलोवंक वचना, प्रिचारा विशयांत याजका विशयांत आनी कोणा विशयांत उलोवंक वचना. कित्याक म्हजें तें उणेपण आसा, हांव परफेक्ट ना. देखून हांव दुसऱ्या विशयांत उलयना. हो निर्धार आज आमी काणगेचे मोगाच्या भाव आनी भयणी, हो निर्धार आमी काणगेचे. देखून कोणा विशयांत उलोवंकच्या पयलें ह्यो संगती आमच्या मतीन धरया. जर म्हजें तें उणेपण आसा, कसलें उणेपण आसा, म्हजें तें अस्कतकाय आसा, ती कसली अस्कतकाय ती सोदून काडया आमी. देखून ती मतीन धरा, ती मुखार हाडा. ते जाल्यार आमकां हेरांची अस्कतकाय उलोवंक आमकां धैर्य मेळचें ना, हेरांची निंदा करूंक आमकां धैर्य मेळचें ना. कित्याक म्हजें तें अस्कतकाय आसा. हांव परफेक्ट न्हय, हांव संपूर्ण न्हय, देव संपूर्ण, देव परफेक्ट. ताच्या सांगाता आसतना आमी ताच्या संपूर्णतायेक येवंक, ताच्या स्थितीक, ताच्या प्रत्येक जण ताच्या जिवितांत हांवें भितर सरोंक आमकां कृपा दिता देव. देखून अस्कतकाय आमच्या हर एकल्या आसा. देखून आमची अस्कतकाय उलोवन परिस्थिती तरी हेरांची अस्कतकाय उलोवन आमी पाड करच्या बदलाक आमची अस्कतकाय मुखार हाडन आनी ताचे विशयी मागोवन आमची अस्कतकाय संपूर्णतायेक बदलूंक, आमची अस्कतकाय काडन जेजूचें बरेपण आमचें तें येवचे खातीर आज आमी प्रत्येक जावन मागया. देखून तुमचें कितें इंटेन्शन आसल्यार ह्या वेळार तुमी ह्या वेळार मॅसेज करा. तुमचे खातीर आमी विशेश तरान मागता. आमी प्रत्येक जावन आज आमी मागता मोगाच्या भावांनी तुमच्या हर एका गरजां खातीर आमी मागता. तर आज आमी आयकल्लें त्या देवाचें उतर हाचेर आमी नियाळ केलो आनी आज आमी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी जेजू कडेन मागया. मुखल्या दिसांनी आमचें तें आस्कतकाय आसली ती सगळी काडन आमकां संपूर्णतायेक हाड जेजू आनी तुज्या सारक्याचो तुज्या स्वरुपाचो म्हाका कर म्हणून आमी खंडीत जावन मागया आनी तो तुमी आमकां आदार दितलो. तर आज आमी मागता मोगाच्या भावा आनी भयणी प्रत्येक जावन बेन्नी कार्लो ती स्त्री मुंबयांत कठीण सिरियस आसा, ICU जाता कॅन्सर पिडेन, तिका संपूर्ण तरान सुटका मेळचे खातीर आमी तिचे खातीर आमी मागता. आज आमी मागता प्रत्येक जावन अन्ना मोंतेरो म्हणल्यार एक भयण कॅन्सर पिडेन ब्लड कॅन्सरान वळवून आसा. अनिल डिसोजा म्हणलो भाव कॅन्सर लुकेमिया पिडेन वळवून आसा आनी विल्सन क्रास्ता म्हणलो ब्लड कॅन्सरान वळवून आसा आनी जायती मॅगदलीन म्हणली भयण ब्रेस्ट कॅन्सरान वळवून आसा आनी फेल्सी म्हणल्या भयणी खातीर मागया तिची सगळी पिडा शिडा गुणसोन फाटीं कामाक वेचे खातीर. आनी अशें जायते जाणांनी आमचे कडेन इंटेन्शनां घाल्यान. रश्मी म्हणलें एक चेडूं फर्स्ट टायम 6 म्हयन्यांनींत तिका सिझरीन जालां आनी भुरग्यां काडल्या. 6 म्हयन्यांनींत 6 म्हयन्याची ती भुरगीं आतां ICUंत आसात. हांवूय गडीस आसा ICUंत आसा. ह्या रश्मीक संपूर्ण तरान सुटका मेळोवन तिची दोगांय भुरगीं ती वाचच्या खातीर मागया. तिका जाय जाल्लें कृपा देवाची काकुळटांनी कृपा तांकां सर्व रितीचें बरेपण तांकां जावं दी, तांच्या कुटुंबांत हिलींग जावं दी आनी जेजू तांकां आपडून दी म्हणून मागया. आनी सगळ्या कोवीड इन्फेक्शनां सगळ्या आसल्या सगळ्या लोकां खातीर आमी मागया. सगळें कोविडाचें इन्फेक्शन सगळें तांच्या कुडींतान वेच्या खातीर आनी कोणाचें ऑक्सिजन पुरा उणें जाल्लें आसा तांकां बरें तें ऑक्सिजन आनीक इन्क्रीज जावच्या खातीर मागया. आनी देवाची काकुळटांनी कृपा ह्या वेळार सगळ्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया. कस्तांत अनवरांत आसल्या समेस्तां खातीर आमी मागया. आनी ज्यो कोणें आज मागणी उसारलेलीं आसात तांच्या हर एकल्या गरजां खातीर आमी मागता मोगाच्या भावा आनी भयणी. प्रत्येक जावन आमी एक घडी भर दोळे धांपया, दोनी हात आमचे वयर दवरया आनी सगळी मागणी आमची जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिवन ह्या वगडार सारक आमी देवाची स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हिरा बाबा रेखाला वरे देग शंदर जिजा जिजा. थँक यू लॉर्ड, 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 थँक यू लॉर्ड. सुमिया जेजू त्या स्वीडन डिसोजा ते गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम तावन सुटकाला बाई मगळा जेजू एत्त वेळार सुटकाला बाई जेजू आपड जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बेन्नी कार्लो कापड जेजू सगळे ते कॅन्सर पिडे जावन सुटका दी बापा तिका. तिच्या कुडींत कस्तोंचे ते कस्त हळू कर जेजू, सगळे काडून उडय जेजू. आनी प्रत्येक जावन अनिल डिसोजा त्या कॅन्सर पिडेतान सुटका दी बापा.
विल्सन क्रास्ता तरणाट्याक बाबा ब्लड कॅन्सरान सुटका दी बाबा मॅग्दलिन ब्रेस्ट कॅन्सरातून सुटका दी बाबा ह्या वेळार मागता बाबा एन्ना मोंतेरो बाबा सगळे ब्लड कॅन्सरान सुटका दी मगळ जेजू बागळ डॉरोथी डिसोजा हिचे सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागता बाबा ह्या वेळार दैविक शकतांचे थंय वाळयस समय जेजू बाग मागता हालेलुया 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 हीरा बाबा राकाला वरदग शंदर बारा जीजा थँक यू लॉर्ड 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 हीरा बाबा राकाला वरदग शंदर जीजा थँक यू फादर थँक यू जीजा सिल्वेस्टर म्हळ्यार एका भावा खातीर मागया संपूर्ण तरान ताका सुटका मेळच्या खातीर जेजू मागया हालेलुया 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 विन्सेंट डिकोस्टाच्या बिझनेसा खातीर आमी मागता ताका बिझनेसांत आशिर्वाद मेळों दी आनी मंगळा जेजू सगळी प्रॉस्परिटी त्या बिझनेसांत मेळों दी बापा आरोन डिसोजा हाच्या बिझनेस बापा खंयचे प्रॉब्लेम जाय नासतना मुखार वचो ताची फॅक्टरी कितें प्रॉब्लेम जाय नासतना मुखार वचोंक बापा खंयचे ताचे वयर कितें बाबा धाड घालूंक पळयतात की सगळे सैतानाची पदवी नासावनी आनी संपूर्ण तरान ताका सुटका मेळों दी मागता बापा ह्या वेळार दैविक सक्तेन भर म्हणून मागता बापा ह्या वेळार हर एकल्याची मागणी तू स्वीकार कर आणि सगळ्यांक तू आशीर्वादित कर सुटका देऊन मागता बाबा आज हालेलुया 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 हीरा बाबा राकाला वरदग शंदर जीजा 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 फिलोमिना डिसोजा हिचे जल्मा दीस आज आचरण करता तिचे खातीर आमी विशेष तरान मागता तिका बरी भलायकी लांब आवक आनी सगळे संतोष ह्या संवसारान तिका लाभोवन दी आनी भुरग्यांक सांगता नातरां सांगता जिवनची कृपा देव तिका सदांच फाव करून दी म्हणून मागता आनी ह्या संवसारांत सर वायटांतल्यान तिका निवारण दी आनी बरी भलायकी मती समाधान दिवन काळजान संतोष दिवन देवाच्या संगता जिवनची कृपा ह्या संवसारांत तिका लांब आवक देव फाव करून दिवन मागता तिचे खातीर हालेलुया 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 हीरा बाबा राकाला वरदग शंदर बरकार बाला जीजा थँक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी 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 माहिती गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा हीरा बाबा राकार जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड ब्लेस देम अबांडंटली लॉर्ड जीजा हालेलुया 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 हालेल बेनिटा मोंतेरो बाबा या बहिणी खातीर मागता बाबा या जॉसी फर्नांडीस बाबा प्रत्येक जण गँग्रीन जावन आस्पत्रेंत आसा जायती सर्जरी तिचे जाल्यात बाबा ताका सुटका दी बाबा बरी भलायकी तिका ज्या जॉसी बाबा फावो कर म्हणून मागता बाबा हालेलुया 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 जीवन आनी डायना हांकां UK वचूंक विजाचे सगळे समस्या परिहार कर जेजू आपड जेजू तांकां आनी सुटका दी तांच्या एग्जामान तांकां पास कर बेगीन ताका भायल्या गांवाक वचूंक UK वचून सेटल जावंक ताका कृपा दी आदार दी तांच्या सगळ्या कुटुंबाक आशीर्वादीत कर म्हणून मागता बाबा हालेलुया 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 हीरा बाबा राखाला वरदग शंदर बरकार बाला हीरा बाबा राखाला जीजा थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 माइटी गॉड anoint us with your fire lord jesus हीरा बाबा राखार जीजा थँक यू लॉर्ड 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 जीसस सगळे तुमची मागणी सांगता घालना आम्ही जेजून शिकलेल्या मागणी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले स्मृतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पॉळजे कशें जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापया खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आज ह्या मागण्याक अटेंड जाल्या समेस्त नसो आमी उपकार बावडटा आनी प्रत्येक जाण प्रेसिडेंट अशी ब्लीड केल्या केविन आनी सांसन हांचोय हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता तुमकां समेस्तांक देव राखून दी सांबाळून दी आनी सर वायटा विघ्नांतले सर तुमकां जैत लाभोवन दी आनी सर्व आशिर्वादान तुमकां बरोवन दी तुमचे कुटुंब आशिर्वाद जावं दी म्हूण मागता हे मागता प्रत्येक जावन तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट